नमस्कार। आयज गोकुळाष्टम। गवळणींची मना भुलोवपी कृष्ण कालिया मर्दनाप्रमाण समाजातल्या विनाशी प्रकृतीचो संहार करपी कृष्ण आपल्या विविध रासलिलेंतल्यान गोकुळवासियांची जाणे मना जिखली। त्या नंदलालाच्या जन्माष्टमीची समेस्तांक उर्बेभरीत परबी दीत हांव समिधा कुंकळकार आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स। टॅक्सीवाल्याच्यो 5 मागण्यो मान्य। गोवा मायल्स काडपाक मात मुख्यमंत्र्याचो न्हयकार। टॅक्सीकारांनी आंदोलन घेवचे फाटी मुख्यमंत्र्याचे आवाहन। देवेंद्र फडणवीस भाजपा मुख्यालयाचो बुनियादी फातर बसोवपाक काय महाराष्ट्रातल्या विधानसभे खातीर बॅगा व्हरपाक आयिल्लो। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराचो प्रश्न। देवेंद्र फडणवीसाच्या नेतृत्वाखाला महाराष्ट्रात हार निश्चित। सोमारा मडगावच्या पोरण्या रेल्वे स्टेशनार जखमी अवस्थेत सापडली एका दादल्याची कूड। तपासांत बारीक कारणा खातीर वाद जाल्ल्याचे उक्ताडार। पुलीस घेतात सोद। हुंड्या खातीर छळ करून बायलेक आत्महत्या करपाक केले प्रवृत्त। सुजित कुमार दुबे आड म्हार्दोळ पुलिशेन नोंद केलो गुन्यांव। आवाज प्रदूषणाचो मुद्दो घेवन हणजूणचे लोक परतून पुलीस स्टेशनार। व्हडल्या आवाजात चलपी संगीत पार्ट्यांचेर कोणाचेच ना नियंत्रण, लोकांचो आरोप। गोंयभर गोकुळाष्ट मनयली व्हडा उमेदीन। जायते कडेन जाल्यो खासा कार्यावळी। बालवाडी आनी मुळाव्या शाळांनी राधाकृष्णाचो बेस करून आयिल्ली माणकुली भुरगीं। आता पळयात खबरो विस्तारान। देवेंद्र फडणवीस भाजपा मुख्यालयाचो बुनियादी फातर बसोवपाक आयिल्लो काय महाराष्ट्रातल्या विधानसभे खातीर बॅगा व्हरपाक आयिल्लो म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराचो प्रश्न। महाराष्ट्राच्या येवपी विधानसभेत देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाला महायुतीची हार निश्चित आशिल्ल्याचे अमित पाटकाराचे म्हणणे। जेन्ना फडणवीस गोंयान बीजेपीचे कार्यालयाचे पाय भरणी करपाक आयिल्लो, म्हाका दिसता गोंय बीजेपीन खरें म्हणल्यार फडणवीसाक कित्याक हाडलो तो म्हाका कळना। कित्याक फडणवीसाचे पांय गुण जाल्यार सारखे ना। कित्याक ताणें 2024च्या लोकसभाच्या पयलीं पळय महाराष्ट्रांत ताणें पक्ष पळय फोडले, शिवसेना फोडली, एनसीपी फोडलो आनी महाराष्ट्राच्या लोकांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत कितें दाखयलें, 24 वयल्यान 9 आयले हाचे खासदार। सो वो काउंटर सरकारान कितें सांगिल्लें की जे बाबडे ब्लू टॅक्सी पेडणेकर आसा तांकां दवरिल्लो काउंटर। सो ह्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांनी ह्या एमएलएनी स्वताच्या स्वार्था आणि हाचे कडेन गाडयो कितल्यो आसा ते काउंटरचेर 109 गाडयो रजिस्टर आहा ह्या जेपीच्या कडेन। सोमारा मडगावच्या पोरण्या रेल्वे स्टेशनार जखमी अवस्थेत एका दादल्याची कूड सापडली। पुलिशेक म्हायती मेळटाच तांणी ताका ताकतिकेन हॉस्पिटलांत व्हेलो, मात दोतोरांनी मरण आयिल्ल्याचें कळीत केलें। पुलिसांच्या तपासांत दोगा कामगारां मदीं बारीक कारणाक लागून जाल्ल्या झगड्यात ह्या कामगाराचेर सुरी हल्लो जाल्लो। सध्या मडगाव पुलीस दुसऱ्या कामगाराचो सोद घेतात। स्टेशन वयल्यान आमकां एक मेसेज मेळ्ळी की एकटे मनशाक मारून उडयलें। आमी पळयतरीच आमकां कळ्ळें की एक 2 जाण लेबर झगडटाले आनी एकट्यान एका चाकू चेस्टाचेर चाकू मारून एका मारलो म्हणून। तेजे पयलीं आमी एका आमचे पुलिशेन गाडयांत घालून तेका आमी इमिजिएटली आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो। थिंग कळ्ळें की तेजे डिक्लेअर डेड। मुखाल्ल्यात आमी बाकीचे केस बीस रजिस्टर करून सध्या अजूनय कोणाक केलें ना। आमची सद्याक फॉर्मालिटी चालू आसा। वळख पटल्या सर तेगेली? वळख पटला आमी तेजो कोण तो आमी सादारण अशी वळख पटला। आमी आमचे स्टाफय लायला। आमी चड जाता तितले बेगीन तेका आमी कस्टडीन घेतले। आयज सकाळी फुडें मडगांव पुलीस स्टेशनाक एक कॉल आयलो आनी त्या कॉलाक म्हणलें की कॉलाचेर सांगलें की हांगा एक लेबराचो खून जाल्लो आसा, लेबराक घायल केल्लो आसा। त्या बरोबर मडगांव पुलीस स्टेशनाची टीम हांगा पावली आनी तांणी पळयलें की एक लेबर रक्ताच्या थारोळ्याक हांगा लोळटालो आनी ताका सोमतोच तांणी गाडी हाडून हॉस्पिटलांत गेलो, थंय ताका डेड डिक्लेअर केलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे हांगा आनी एक ताजो पार्टनर जो लेबर आशिल्लो ताणें ताका चाकू तोपलो आनी बारीक शुल्लक कारणा वयल्यान हो वाद जालो आनी ताजो मर्डर जालो। सध्या मडगांव पुलीस
पोलीस या प्रकरणाची तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरंग प्रभू मुलगाणेकर. हुंड्या खातीर बायलेचो छळ करून तिका आत्महत्या करपाक प्रवृत्त करपी सुजीत कुमार दुबे हाचे आड मार्दोळ पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. या प्रकरणात ताका बेगीनूच अटक करतले अशी माहिती पुलिशेन दिल्या. ही आत्महत्येची घडणूक मे महिन्यात घडिल्ली. मे महिन्यात सुजीत कुमार दुबे ह्याच्या घरकान्नी बाणस्तारीक हांगा आत्महत्या केल्ली आनी अशी समजली की ताका लग्न जाल्यार 2.5 वर्सां जाल्ली आनी 2.5 वर्सां पयलीं जी कोण घरकान्न जावं कोणी मरता भायर मरता जाल्यार तेजे तपास जो आसा तो डेप्युटी कलेक्टरा अंडर येता आनी त्या नुसार डेप्युटी कलेक्टरान तपास केलो आनी फोंडा माड्डोळ पुलिसांनी बी तपास केलो आनी हेजी जो निष्पन्न जाल्या ती की सुजीत कुमार दुबे हो तेका हुंड्या खातीर भरपूर छळ करतालो तेका बेजारून तेणी आत्महत्या केली आनी त्या आत्महत्येक ती प्रवृत्त केल्ली म्हणून ताजेर गुन्हा नोंद केला आनी माड्डोळ पुलीस आहा ताका केन्नाय अटक करपाची शक्यता आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर माड्डोळच्यान एकनाथ खेडेकर. आवाज प्रदूषणाचो मुद्दो घेवन हंजुणच्या लोकांनी परतून पुलीस स्टेशनाचेर धाव मारली. कितल्योश्योच कागाळी करून लेगीत व्हडल्या आवाजात चलपी संगीत पार्ट्यांचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना. राती 10 उपरांत व्हडल्या आवाजान संगीत वाजोवपाक बंदी आसून लेगीत ह्यो पार्ट्यो कश्यो चलतात असो प्रश्न लोकांनी उपरासला. राती 10 उपरांत व्हडल्या आवाजान संगीत वाजोवपाक बंदी आसा. उच्च न्यायालयानूय गोंय सरकाराक तसो निर्देश दिला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान राती उसरा मेरेन चलपी संगीत पार्ट्यांचेर कारवाय करतलो म्हणून सांगिल्ले, पूण प्रत्यक्षात खंयचे कडेन कांय ना. फाटले कितलेशेच दीस जाले हंजूण आनी बागा वाठारांत व्हडल्या आवाजान संगीत पार्ट्यो चलतात. ह्या पार्ट्या आड आवाज काडून लेगीत पुलीस कारवाय करपाक फाटफुडें करतात. अशें कित्याक असो प्रस्न थळावे लोक उपरासपाक लागल्यात. It was so loud that my bed was shaking even in the night. I was complaining from 10:30. I actually paid a ticket and sent somebody in the concert to take videos. Nothing was happening. Finally at 3:30 I came here in my night clothes. They were not willing to listen to me. And I finally said I'm not leaving. And then they made one phone call. Obviously the van was at the location and within a few seconds the noise was shut down. So if the police wants to shut the sound down, they can. Yes. But this is not happening. Passing of the buck is taking place. There is clear orders from the High Court and the judiciary does not need to interfere in an administrative function. The police's job is to stop this and they can do it very easily, but it does not happen. We the citizens are made to go pillar to post and leave all our work, leave our families and come here and protest. Why? Because they are not doing their job and this should be very clearly understood by everybody. That the police is supposed to take action. We are also allowing time because the PI is recently joined. We cannot pressurize him also to take stringent action. So today we are leaving peacefully. Even otherwise we would leave peacefully only. But we are very hopeful that a new PI brings in a new change. We don't have anything against PI Paresh, but it was difficult perhaps for him to maintain 2 police stations at the same time. So we understand that. We understand the shortcomings that departments face. So we are hopeful that the courts and the authorities will grant us some relief so that we can sleep for continued durations. And like we have questioned, where is the noise pollution register? And where is the if a complaint was made, was there an FIR registered? All these, we have a lot of questions, but we don't know. It's not that we don't have answers. It's that we don't know whom to ask. Because the only way we can ask is through an RTI. But the problem is once we get the RTI reply, what do we do with that reply? Do we all have to individually run to the court? Do we all have to seek only judicial help and no other help from administration like it was said before? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कृष्ण जन्माष्टम म्हणल्यारूच गोकुळाष्ट गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली. गोकुळाष्टमी निमतान गोंयभर जायते कडेन कार्यावळी जाल्यो. बालवाडी आनी मुळाव्या शाळांनी माणकुली भुरगीं राधा आनी कृष्णाचो भेस करून आयिल्लीं. पळयात गोकुळाष्टमीची कांय खिणचित्रां.
बाणस्तारी अपघात प्रकरणातल्या दुबावीत अमित पालेकार हांची जमीन अर्ज फोंडेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान भायर मारलो। ताका लागून अमित पालेकार हांकां क्रायम ब्रांची कडल्यान केन्नाय अटक जावं येता। बाणस्तारी अपघात प्रकरणात दुबावीत अमित पालेकार हांचो जामीन अर्ज रद्द करचो अशी मागणी क्रायम ब्रांचीन न्यायालयात केल्ली। आज ॲडव्होकेट अमित पालेकर याची हांगा सुनावणी आसलेली, जो क्रायम ब्रांचान हेजेर हांगा सुनावणी घातली की याचो जामीन रद्द करचो म्हणून कोर्टान जिल्हा सत्र न्यायालय फोंड्या हांगा तेणी अर्ज दाखल केल्लो क्रायम ब्रांचान आनी आयज तेजेर सुनावणी आसलेली। आयज ऑर्डर पास जाली की त्याचो जामीन रद्द केल्लो आसा आनी तेका आतां केन्नाय अटक जावपाची शक्यता आसा। असो आरोप आसलेलो की फ्रांसाक वयता म्हण एकदां तेंच्यांनी परवानगी घेतली आनी कोर्टान परवानगी दिल्ली आनी ते कामां 4-5 ठिकाणी भोंवन येयलो। त्या खातीर तेजेर हांगा क्रायम ब्रांचान हांगा कोर्टान तेजो जामीन रद्द करचो म्हणून एप्लिकेशन केल्लें। त्या एप्लिकेशन तेजो आज जामीन रद्द केल्लें एप्लिकेशन ग्रांट जाल्लें आसा आनी ह्या संदर्भात आमचो जो PPO आसा राजाराम देसाय हेणी सविस्तर सांगिल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडेकर। राज्यात धार्मिक पर्यटनाक चालना दिवपाक सरकार आग्रही आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। नार्व्याच्या पंचगंगा तीरावयल्या तीर्थक्षेत्राचेर सोमारा सौंदर्यीकरण कामाचो बुन्यादी फातर बसयले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले। आमदार निधींतल्यान 1 कोटी रुपया खर्च करून नार्वेच्या पंचगंगा तीरावयल्या तीर्थक्षेत्राचे सौंदर्यीकरणाचे काम करतले।
ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, भाजपाचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि हेर हजर आशिल्ले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शात पावन जाल्ल्या ह्या भूमीत, या सप्तकोटेश्वराच्या ह्या प्रांगणात, नार्वे गावातल्या ह्या तीर्थक्षेत्रात आम्ही सगळेजण आसा. भोज, मौर्य, त्याच्या उपरांत शिलाहर, कदम आणि विजयनगर, ताज्या उपरांत पोर्तुगीज आयले. आम्ही सातत्यान भुरग्यांक इतिहास सांगता आसतना ह्यो स वंशावळी ज्यो आसा गोंयांतल्यो त्यो सदोदीत विसरता. आणि म्हणून तर कदम काळ हो ह्या गोंयांतलो सुवर्ण काळ आशिल्लो, शिलाहर काळ हो ह्या गोंयांतलो पवित्र काळ. ह्या पद्दतीचे म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना स्पिरिच्युअल टुरिझमा कडेन वचपाक अशा पद्दतीचे प्रकल्प डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळातच हे जावपाक शकला. म्हणून आम्ही सगळ्यांनी विकसित भारत 2047 जाता आसतना विकसित गोंय 2047 जावचे, आत्मनिर्भर भारत जाता आसतना स्वयंपूर्ण गोंय जावचे. आणि त्याच बरोबर आम्ही म्हणटा की पुराय भारत देशाचो विकास जाता आसतना ह्या गोंयचो विकास पुराय जावचो. हीच परत एकदा हांव सगळ्या जाणांक आयच्या दिसाच्यो खूप खूप शुभेच्छा दिता आणि माझी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. येणाऱ्या वर्षभरात हो प्रोजेक्ट आम्ही निश्चितपणे पूर्ण करतले. माननीय राज्य सरकार आसा, PWD आसा, प्रेमेंद्र शेटीन आपले आमदारांचा फंड घातलेलो आसा आणि आमचें हे कर्तव्य आसा. या कार्याच्या हातूंतल्यान खूब वर्सां सुद्धा प्रयत्न आमचो जालो की जी स्मशानभूमी हांगा ह्या हातून आसा ती तांकां बरे रितीन बांदून खातीर सायडीक दिवची, पण काही कारणामुळे ती जाली ना. परंतु आज पंचायत आसतली किंवा कबूलदार आसतली आणि सगळ्यांनी सहकार्य दाखयल्लें आसा. आणि म्हणून गांवच्या खातीर आणि जे भायले लोक हांगा येतात तांचे खातीर सुद्धा वेगवेगळे 2 स्मशानभूमी बांदपाची सुद्धा हांवें आमच्या प्रेमेंद्र शेटीक म्हणला जो कितें खर्च येतले 2 स्मशानभूमी बांदपाक तातूंत जो खासदार निधीच्या नांवान निश्चितपणे जातलो. ताच्या भायर आनी जर खर्च कमी पडलो जाल्यार MP लॅडाचे आनी खर्च मागपाक काय हरकत ना. आणि त्यामुळे हो प्रोजेक्ट येणाऱ्या काळात वर्षभरात पूर्ण जातलो म्हणजे जातोच आसा. गोंय सरकार आणि केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाचेर आम्ही डेफिनेटली, कारण त्यांचो संकल्प आसा, अशी वेगवेगळी देवळां आसत, वेगवेगळे हे ज्यो आसा पुरातन ज्यो गोष्टी आसा ते परत एकदा सगळे पूर्ण करपाक जाय. आणि हे तर सगळ्यान आम्ही म्हणतात की नार्वेच्या भुरग्यापणा पासून आयकतात आम्ही यात्रा हांगा अष्टमीक एक गोंया भितर एक सगळ्यान अशे जागृत देवस्थान ज्या भागा भितर वेगवेगळ्या गावांतल्यो पालख्यो हांगा येतात आणि त्यामुळे येणारे भाविक जे आसात तांकां गैरसोय जावची न्ही. तांकां एक सुरळीतपणान एखाद्याक पुजा करपाक जाय जाल्यार त्या पुजा करपाकूय ताका सुविधा उपलब्ध जावच्यो. अशा पद्दतीचो विकास आमचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्यांनी घेतिल्लो आसा. त्यामुळे तो पुणे जातलो आणि श्रीकृष्ण आणि हांगाले देवस्थानचे सगळे जाण देव हे करून घेतले. तुकाराम सावंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांगे बस स्टँडाच्या ध्वजाच्या खांब्याच्या नूतनीकरणाचे काम बऱ्या तरेन केलां. तशेंच तारी पेट्यावयल्या पुलाच्या दुरुस्तीचे टेंडर मान्य जाल्ले आसा तेन्ना कामाक रोखडेच सुरवात करतले अशें नगराध्यक्ष अर्चना गांवकाराचें म्हणणें. झेंडावंदन करपा खातीर ताकतिकेन ध्वजाच्या खांब्याच्या केल्ल्या नूतनीकरणाच्या कामाचो दर्जो तपासतलो अशें उतर ह्या वेळार नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू हांणी दिलें. पयलीं म्हणल्यार तर फ्लॅग होस्टिंगाचे तेचे काय सगळे तुटले, पांयां लागताले म्हणून ते हांवें कितें केलें एक बेश्टी रॉक भितर तुटल्या ते मेन घालपाक लायले तुटल्या तेजी हें केलें ना की सामकें ते लागता म्हणूनच हांवें केलें की आमी ते सांगपा म्हणल्यार तेजी ते फुटल्या म्हणूनच आमी घातले. तेजी सगळी फूल आमी ती बॉडी फोडूं ना आनी दुसरें चेंजूय केलें ना, नवें घातलें ना, फक्त आसा तेच आमी घातल्या तितून पयल्या मागीर कळटा. दुसरें म्हणल्यार फुलाचें म्हाजें की तेणी एक आमच्यानी एक संगमेश्वर आमगे कंप्युटर आसा तेणी एक इश्यू काडलो, मिटींग पॉयंट घातलो की फुलाचें कशें कितें अशें म्हणून. हांवें तेच सांगलें कितें की आमी हांगा डिस्कस करतालीं कित्याक तेजें टेंडर जाल्लें आसा, फक्त तो येवपाचो उरलो आमचेर म्हणून. आमच्यान आमी हें डिस्कस करतना एक कंप्युटर गेलो आनी भायर न्यूज दिलो की तेजें फुलाचें कांय जालें ना कितें अशें तशें म्हणून. 15 ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ चेअरपर्सन आनी तो सँक्शन अमावंट केलो 15,000 म्युनिसिपल इंजिनियरान एस्टिमेट केल्लो. हांवें 15,000 जाय सो एज अ इमर्जन्सी फंड आमी तो रिलीज केल्लो. सो आतां तेजे कितें बिल्स बी कितें आसा पळय ते आमी एक्सपेन्सीस कितें जाला तो आमी लावना. सो ते आतां येवपाचें उरता बिल्स कितें 15K असो स्पेंड जावना. सो कितें स्पेंड जाला तो हांव पळयतलो आनी कितकें काम जालां पळय ते हांव सारकें पळयतलो सारकें कितें आसा पळय. रिपेर जालो तो
रिपेअर केले जे कितें रिपेअर केला इमर्जन्सीक लागून 1-2 days प्रायर आमी ते इमर्जन्सी केला. सो ते कितें केला पळय सो अर्जंटली केला म्हणटकूच कितें आसता ते मातशें कितें वयर सकयल जाता. सो ते हांव कितें जालां तें पळयता आनी कितको स्पेंड जाला एक्सपेंडिचर ते सांगता. फोंड्या कुर्डीच्या नागझर तशेंच हवेली वाठारांतल्या 2 घरांचेर झाडां कोसळ्ळीं. पंच संजना नायक हिच्या घराचेर सायल्याचें झाड तर सगुण नायक हांच्या घराचेर आंब्याचें झाड पडून बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. हे अरावंड 12 सुमार जे वारें जालें वाऱ्याच्या टायमार तें झाड उमटोन पडलें. उमटोन म्हणजे मोडोन पडना उमटोन पडना सायल्याचें झाड. कारण आमचे सायडीक एक कंपाऊंड आहा मिलिटरीचो म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. तेन्ना तें उदक तेवटेन जमता आनी पोंच्यान तेका फूग मारून आतां एक दुसरें झाड पडपाचें आहा फाटल्यान आंब्याचें. हें घराच्या लागीं आसलेल्या कारणान तें घराचेर फूल आख्खें झाड पडलें. तितून हें कांय जालें ना डॅमेज फक्त घराकूच डॅमेज जालें. कोणाक इंजरी कोणाक जाली ना. नळे बी सगळे फुटून आनी 1-2 हे पारे पडपाचे आहा. म्हणजे आतां ते पावस पडलो जाल्यार ते शुवर पडटले अशी परिस्थिती आहा. आनी आतां तात्काळ रोखडेच आमचे फायर ब्रिगेडीचे येवन तेंच्यांनी आपलें काम सुरवात केली आनी तितून आतां तें मातशें वजन कमी करून आतां ताका क्रेन घालून तें झाड उबें करून एके सायडीक उडोवचें पडटलें. ना जाल्यार तें सगळें घर मोडटलें. लॉस बी कितले जाला अंदाज? लॉस अरावंड आतां आमी कांय काडलेलें ना कारण पळोवचें पडटलें भितर कितलें सामान कितें जालां पळय तें. 1-2 बिराडां आसलीं फाटल्यान तेंचें कितें वॉशिंग मशीन बी तशें कितें आसा तें पळोवन मागीर तेजेर हें करतले. पंचायतीचे मनीस येयल्ले आहा सरपंच येयल्लो आहा पंच मेंबर सगळे तलाटी हे येवन हें करून गेल्या इन्स्पेक्शन करता. भिंतीक क्रॅक केला भिंतीक भितरले क्रॅक केला कारण ती भिंत पडली जाल्यार 2 भिंती पडटल्यो. एक भिंत पडली जाल्यार आनी आतां जवळ जवळ 1 पडलेली आहा भितर आनी भितर सगळी फूग मारलेली आहा. त्या कारणान ती पडटली 100%. कारण हें झाड तेवटेंच्यान पडलां आनी भितर ह्यो ज्यो वण्टी आसा त्या वण्टी मार बसला आनी ह्यो 3 वण्टी पडत जाल्यार हें सगळें फूल डॅमेज जाता. नमस्कार, आमी कुट्टी हांगा आसा संजना माजी सरपंच कुट्टी पंचायतीचे माजी सरपंच संजना नायक यांचे हांगा आसा घरान. ज्या जाग्यार तेंचे घरान मोठे जो घरा शेजाराक सागवानीचें झाड आसलें सायल्याचो तो उमटोन पडलेलो आसा. तेंची म्हणणें आसा की सायडीन ते मिलिटरीची कंपाऊंड आसा तेवटेन मोठ्या प्रमाणात उदक तुंबता आनी ते झाडाक भितरल्यान फूग मारून ती झाड उमटोन पडलेली आसा. सबंद तेची घराक घरभर पडलेले आसा. मोठ्या प्रमाणात तेजी घरातले नळे बी गेल्ले आसा. वण्टीक क्रॅक पडल्या. मदली वणत जर क्रॅक पडून सकयल पडले जाल्यार आख्खें घरूच कोसळटलें अशी तेंची म्हणणें आसा. आनी सुटदेवान कोणाकूच काय जालें ना पूण सदांच तेंची रुमाक दुसऱ्या रुमाक एक चली न्हिदताली 11 उठटा. पूण आयज दय सहयोगान ते 3:30 सुमार उठले आनी भायर सरले तेन्नाच ते झाड पडलें म्हणून बरें जालें अशें तेंचें म्हणणें आसा. गोमंतक TV खातीर कुट्टीच्यान एकनाथ खेडेकर. नार्वेची अष्टमीची जात्रा व्हडा भक्तिभावान मनयली. अंदूय अष्टमीक भक्तांची गर्दी जाल्ली. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे सयत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी नारव्या वचून सेवा अर्पण केली. नारव्या जावपी अष्टम बरीच फामाद. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान तशेंच शेजारच्या राज्यांतले भावीक ह्या जात्रेक हजर रावतात. कांय भावीक तर नवस फेडपाक येतात. अष्टमीची एक व्हडली जात्रा म्हणून तिची वळख आसा. अष्टमी निमतान सकाळच्यान भावीक भक्तांची पावलां नार्वेच्या दिकेन वळटाली. जात्रे निमतान चवथीक नव्या व्हंकलेक वजाक लागपी लाकडी माटोळी आनी हेर सामान तशेंच खाजे, खेळणी, चणे आनी हेर वस्तूंच्या स्टॉलांची फेरी भरिल्ली. दिवचल सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान वाजयत गाजयत देवतांच्या पालख्यांचे नारव्या आगमन जाले. आणि पावित्र्य या नारव्या गावातल्या तीर्थस्थानाक आसा. ह्या तीर्थस्थानातले एक दिसाचो जरी उत्सव असलो जाल्यार सुद्धा म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात पयलीं तर लोक बाकी कडेन जन्माष्टमी जायत नाशिल्ले. सगळ्या कडल्यान लोक जन्माष्टमीच्या निमित्तान हांगा येताले म्हणून आयजूय म्हणजे पावित्र राखता आसतना आमी पळयता की जवळपास 12 गावांतल्यान चलोन पालख्यो येवप हे सोंपें न्ही, सादें न्ही आणि त्या प्रत्येक गावांतल्यानी तें पावित्र्य तितक्याच मोठ्या प्रमाणात दवरला. हांव 12 पालख्यांचे फाटले फावटी दर्शनूय घेवन आयला. त्या सगळ्या लोकांक मेळूनय आयला आमचे आमदार बाब प्रेमेंद्र शेट हांच्या बरोबर. ताकाच लागून तितकेच खूप मोठे महत्व हांगासर आसा. आणि नार्वे एक अशें स्थान म्हणजे आज आमी नरसोबावाडी म्हणटात किंवा प्रयागराज म्हणटात, गया म्हणटात.
पुर्वजांनी हे आमकां इतलें लागीं सगळें करून दवरलें पडटा जी महती घराची म्हाका दिसता गोंयांत कमी प्रमाणात खबर आसा. तितकेंच महत्वाचें गया किंवा प्रयागराज आसतलें तितलेंच महत्वाचें हें स्थान गेलीं कित्येक वर्सां आमी पळयतात ल्हानपणा पासून की हाजें महत्व जें कितें आसा तें महत्व प्रत्यक्ष हांगा दाखयता. हजारो लोक त्या उत्सवाक हांगा येतात. हो खरोखरच एक बरो संगम आसा. सादारण हेजें महत्व जर हांवें पळयतलें एकच उदाहरण आमी घेवया की जवळजवळ 12 देवस्थानाच्यो पालख्यो हांगा ह्या उत्सवाक येता. म्हणजे देव सुद्दां हांगा ह्या उत्सवाक सहभागी जाता. हेजे वेल्यान तेजें महत्व म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जाणून घेवंक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर नार्वेच्यान तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात.